ग्रेस फॅमिली, कशी आहे तुम्ही सगळी? समजता तुम सगळी बरं आहे म्हूण, आणि आम्ही बी सगळी बरं आहे, फिट अँड फायन. ओके. आणि मुगे पांयो आतां जायतो बरो जाला. मातशें पेन आहा, चड न्हू, लायक चड गोतां बी रावलें न्हू जाल्यार तेदो मातशें दुखोत म्हाका. आनी वॉक कोत्ता तेदोणा मातशें, नॉट लायक बिफोर पोल म्हाका पेन जाता तेश को जायना आतां, थँक गॉड. आनी थँक्यू तुमकां सगल्यांक, तुमगे बेस्ट विशीस, तुमगे ब्लेसिंग्स, तुम म्हाका लागून प्रे केल म्हूण. तुमगे कमेंट्स चोयले, तुमगे कमेंट्सांचे एक म्हाका इट्स लायक अ हिलींग. तुमगे कमेंट्स रीड करून बरें दिसता म्हाका. सो या आजून तुम म्हाका मॅसेज कोताय केस आहा तुगे पांयो आनी सगळें. सो थँक्यू 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 वेरी मच. आनी जायत जाणांनी कमेंट केलो म्हाका एक्सरे बी काड म्हूण, बट हांय लायक थोडे दीस हांय चोया म्हळें घाराको रावन. इफ चोडू बस जाल जाल्यारूय डॉक्टरा बरो येतो पो. सो लायक हांव मुगे घाराकोची वखदां कोन्न, मिठा उदकां, तुम जाय जाणांन सांगिल्लें म्हाका मिठा उदकां पांय घालून दुराय. सो तें केलां हांवें. सो जायतो रिलीफ मेळ म्हाका. आनी मुगे मामेनूय म्हाका जायत सांगिल्लें लायक कितें करपा जाय. सो हांवें तें सगळें केलें. आनी आफ्टर फ्यू डेज आतां म्हाका जायतें बरें दिसलां. सो आय डोंट थिंक म्हाका डॉक्टरा बरो आनी वचूं जाय अशें म्हूण. ओके. सो या थँक्यू तुमकां सगल्यांक फॉर युअर लव. आनी हांव आतां उठोलां, जालीं हांगा टायम 8 o'clock मॉर्निंग. आनी अनायरा आनी अलिया न्हिदलो हाय. ओके. सो म्हाका न्हू एक अनाउन्समेंट करपा जाय आसलोलो. तुमी चोयलां आसतलें हांवें एक पोस्ट घायलोलो ऑन यूट्यूब की आमी लायव्ह येवपा हाय. ओके. आनी हांवें डेट आनी टायम घायलोलो. ओके. सो इदर 28th July, दॅट इज टुमॉरो, आनी ऑन 30th, दॅट इज ऑन वेनसडे. ओके. आनी हांवें टायमूय घायलोलो 7 PM आनी 8 PM. सिलेक्ट कोराय म्हूण. दीस इज इंडिया टायम. ओके. सो जायत जाणांनी कमेंट केला ऑन हांवें इंस्टाग्रामाचेरूय बी घायलोलें. सो थिंगाय घायलो हांवें की म्हाका सांगाय केदो हांव ऑन लायव्ह येचतें ऑन यूट्यूब, आमगे फर्स्ट लायव्ह. सो जायत जाणां 28th सिलेक्ट केला. आनी टायम 7 PM सिलेक्ट केला. 7 PM आनी 8 PM केला लोकांनी. सो हांव कन्फ्यूज जालो. जायत जाणांनी 7 PM केला आनी तेच्या मातशें लेस चड 8 PM केला. सो नाव आम कन्फ्यूज्ड, हांव टायम कितें कोचतो. सो हांवें चिंतिलां आमी लायव्ह येतोली ऑन 28th July, दॅट इज मंडे एट 7:30 PM गोवा टायम. ओके. सो कोणा तेंकाय बी हॅपी दोता आनी कोणचे 8 PM दोलो तेंकाय हॅपी दोता. सो आय एम इन द मिडल नाव. ओके. सो इट्स कन्फर्म्ड. सो सारकें आयकाय. ओके. ऑन 28th, दॅट इज ऑन मंडे, फाल्यां आमी लायव्ह कोतोली आमगे फर्स्ट एवर लायव्ह ऑन यूट्यूब एट 7:30 PM इंडिया टायम. ओके. आनी हांवें अनायरा तेंकां सांगलोलें आम लायव्ह वयता म्हूण, आनी तें सारकें एक्सायटेड आहा फर्स्ट लायव्ह. सो येस जात तितूलींक हाल्यां ऑनलायन रावाय. ओके. एट 7:30 PM फाल्यां. आनी आमकां बरें दिसतलें तुमकां चॅट कोन्न. आनी सदां आमले एक विडियो काडटाली आनी मागीर ब्लॉगां घाताली. दीस वील बी द फर्स्ट टायम आम फेस टू फेस तुमकां सगल्यांक उलयतली. सो वी आर एक्सायटेड. हाय फ्रेंड्स, कशे आहाय? सो फ्रेंड्स, हाल्या न्हू आम फर्स्ट टायम यूट्यूबाचेर लायव्ह येवपा हाय 28 July. उगडास दवराया. आनी टायमूय बी सांगत तुमकां. हांव येतली लायव्ह यूट्यूबाचेर 7:30 PM इंडिया टायम. हांव फाल्यां लायव्ह येवपा सारकें एक्सायटेड आहा. आनी आयज आमगे एक सबस्क्रायबरागे बर्थडे. तेगे नांव लिओना फर्नांडीस. So happy birthday. May God bless you and keep you safe always. Enjoy your day.
ओके चल बाय मागी हाल्या लाईव्ह मेट तुमका सगळी रावा या ऑनलाईन. ओके सो हांवें अनायरा तांकां ब्रेकफास्ट बी दिलो तें ब्रेकफास्ट केलो आनी ती रुमा बसून हेटाय. ओके सो ती हेटाय म्हळ्यार हांव वयता आतां येयलां कुकींग करपाक आनी आयज हांव कोतोलें स्क्विड्स हांव कोतोलें रेचाद मसाला घालून यू नो दाखय तुमकां हांव कितें कोत्तें. ओके सो आयज हांव तें कोतोलें आनी करी आनी रायस इतलेंच. ओके सिंपल जेवण आयज. ओके सो दाखय तुमकां आनी फाल्यां उगडास चोराय प्लीज उगडास चोराय 7:30 फाल्यां इंडिया टायम आमी लायव्ह येतोली आमगेलो फर्स्ट लायव्ह ऑन यूट्यूब. प्लीज ऑनलायन रावाय. ओके सो सी यू ऑल 7:30 टुमॉरो. बाय. दाखय तुमकां कितें कोत्तें रांदीत तें. सो हेंच हांवें कोकोनट ऑयल घायलां आनी ऑनियन कट करून घायला. तुमच्या जाल्यार यू नो तुमच्यान बारीकूय करून जाता बट म्हाका इतको लांब बरो लागता खावपाक बरें बरें जाता खावपाक म्हाका. ओके सो आतां हांव मातशें भाजतलें. तुमी तूं कढीपत्ताय घालूं जाता. ओके बट मोको ना कढीपत्ता म्हणजे काबार जाली म्हाका हाडपाक जाय. सो विदावट कढीपत्ता करता हांव. कढीपत्ता घायल्यान बरें लागता खावपाक. सो ऑनियन अशें भाजला. ओके आनी हांव आतां तितून घालतां रेचाद मसाला. हांवें रेडीमेड हाडलो तो गोवाचो. ओके आनी आतां मिक्स करता. हांवें ऑनियन न्हू चड लायक मातशी सॉफ्ट केलो ना. हांवें मातशें भाजिला बिकॉज एक फावटी तूं स्क्विड्स घायल म्हणटरी ते एज इट इज कूक जाल म्हणटरी आनी सॉफ्ट जाताय. सो मागीर तें खावपाक बरें लागता. सो हांवें मातशें हें दवरलें. ओके मातशें भाजून दितलें आनी मागीर हितून हांव घातलें स्क्विड्स. सो हांवें मातशें गूत भाजपाक दवरला. ओके सो हांवें आतां वॉश करून कट करून स्क्विड्स घायले. ओके आतां हांव तितून सॉल्ट घालतां तुमगे टेस्टा प्रमाण घाले. हांव मिक्स करता. सो हांवें मिक्स केलें आनी हांव मातशें गूत बंद दवरतलें कूक करपाक. सो हेचोय जाल गेलें. आतां हेचेर थोडीशी कोथमीर घातलें. आनी आतां मिक्स करता आनी एक 2 मिनट अशें दवरता मातशें आनी मागीर जाल मगे रेडी स्क्विड्स रेचाद मसाला. आनी हेचोय जाल मुगेलें स्क्विड्स रेचाद मसाला रेडी. टेस्ट करून चोयलें बेस्ट लागता खावपाक. ओके तुमी बी ट्राय करा एश कोन इजी वे रेचाद मसाला घालून बरें लागता खावपाक. आनी इचोय जाल मुगेली प्रॉन्स करी रेडी. प्रॉन्सा कड केल्ली आयज. आनी हिंग जालें. रायस रेडी. आनी हेचोय स्क्विड्स रेचाद मसाला. आयज पावस पडटो दिसत म्हाका गोड आहा आनी वेदरूय बी अशें मोरबोट अशी वत ना. मातशें थोडो पळया पुरो मागता हांव पावस. बरें थंडाय दिसतली. सो हेचोय अनायरा जेवपा रेडी जालें.
आयज कित केलें रे मामान सांगू आयज मामान स्क्वीड रेचाद केल्या चिली फ्राय चिली फ्राय आणि प्रॉन्स करी. हय चलची आता गरम हा पण टेस्ट करे चिली फ्राय टेस्ट. सो आता हांव टेस्ट करता. बेस्ट जाला मामा. चलची तुगे फेवरेट ना रे. म्हाका लायक जाला. आणि जाय जा गेटिंग हा ओके आणि घेता. चलची आता. बाय. सो यांचंय अनायरा जेयले ना रे. हय आणि अनायरागे दांत कित जाल ते सांगू. म्हाका कॅविटी लागलो हा फ्रेंड्स ओल्डी आणि ते जाल दोन कॅविटी. ओय कॅविटी कित्याक त्यो बिकॉज गोंया सारखे नाक झालं गोडे हायला. गोंय सारखे लॉलीपॉप कितू लॉलीपॉप खायला हय, पयले गोंया. आसतले गोंयान कितू लॉलीपॉप गेलो ती ब्लॉग गाण आसता देखो खाता हांव लॉलीपॉप. हय आणि लिपलिपान चॉकलेट खाताले. चॉकलेट हाडल्यो फॅमिली दिवपा असो वचोन फ्रिजी चॉकलेट खाताले आनी दाडा ते गेलो न्हू रे. ओय आणि फ्रेंड्स हिंगाय बी खाता हांव कॅविटी हाणू दुखोता सारकी उसोटा. हय सो कॅविटी बरी पडटे का सांग तूं न्हू अपॉइंटमेंट काड पडटलो डेंटिस्ट. ओके सो चोया डाडा सांगता हांव केदो असो मेळटे आमकां. सो गो नाव ब्रश जेल तूं न्हू फिनिश केल मरे आख्खें. तू भितो गेलो. गो ब्रश योर टीथ आणि मेडिसिन लायत तुका आणि गो टू स्लीप ओके. चल गो नाव. ब्रश कर मेळटा तुमकां. बाय. सो फ्रेंड हेचे आतां हांवें ब्रश केलो. आतां हांव मातशें स्टोरीज रीड करतलें आनी मागीर न्हिदतलें. मेळटा तुमकां मागीर. बाय. BTS BTS आमगेले शॉर्ट्स मामा Comedy shorts. मामा उंगाया बॉम्बू गेट करता कित कोता दाडा. दादा उंगाया टेंशन माहिती गो आणि तू किती लागे व्हॉट इज युअर फेवरेट कलर. ओके Pink. आम शॉर्ट्स राव. इंस्टाग्रामाचे कॉमेडी शॉर्ट्स चेक कराय. द गोवन ग्रेस फॅमिली माय फेवरेट इंस्टाग्रामाचे ओके. हो फेवरेट हर. इट्स आमगे मॉडेल रेडी. ओय ए हेबेन न्हू हांवें पेंट केलोलें मामा. सो आतां आमगे कॉमेडी रील जाले. सो आमकां आमगे नेक्स्ट रील येवपा हा इंस्टाग्रामाचेर आणि सबस्क्राईब करा आमकां आणि फॉलो करा आमकां इंस्टाग्रामाचेर द गोवन ग्रेस फॅमिली.